नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि योकार तुमकां सगळ्यांक। हांव सचिन कंठातर्फे तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करता आणि आयचो हो आमचो प्रोग्राम खूप खास असा। खास इतल्याच खातीर कारण आमी डेली न्यूज पेपराचेर किंवा टीव्ही न्यूज चॅनलांचेर पळयता की आमच्या इंडियेन रेप कितले वाडिल्ले आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी सेफ ना। 23 ऑगस्ट 2013 सकाळी फुडें हांव उठलो आणि एज युजुअल हांवें टीव्ही लायली न्यूज पळोवपा खातीर, नॅशनल न्यूज चॅनल। आणि मागीर टॉप 3 न्यूजीस ज्यो हांवें पळयल्यो, पयली म्हळ्यार मुंबय हांगासर गँग रेप केस फोटो जर्नलिस्टाचेर, ताजे उपरांत दिल्ली हांगासर एक लग्न जाल्ले बायलेचेर रेप केस आणि मागीर आसाराम बापू रेप केस। ऐतिहासीक म्हत्व आशिल्ले हे आमच्या भारतान आयज काल चलयांक बायलांक भायर भोंवप मुश्कील जाला आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी सेफ नात। ह्या खातीर ही एक खास कार्यावळ तुमच्या खातीर प्रुडंटान हाडलेली आसा। खास करून चलयांक खातीर भायर भोंवतना सेफ कशें रावप हाचे बद्दल आयज जायती म्हायती तुमकां मेळटली। जायते फावटी चलयांक किंवा बायलांक कामाच्या निमतान जेन्ना घरा येवपाक लेट जाता तेन्ना जायते फावटी तुमी शॉर्टकट चूज करता, पूण आमी सगळ्यांनी केन्ना लक्ष दिलां की हो शॉर्टकट कितलो सेफ आसा तो, म्हणजे त्या जाग्यार घरा आसा काय ना किंवा त्या जाग्या वयल्यान मागीर लोक ट्रॅवल करता काय ना हें सगळें पळोवन त्या रस्त्या वयल्यान ट्रॅवल करपाक जाय। आनी असो समजा सुमसान जागो आसा आनी थंयसर तुका ट्रॅवल करचें आसता जाल्यार तो रस्तो अवॉयड केल्यार तुज्या खातीर चड बरें जातलें। तशेंच तुका समजा अर्जन्सी आसा, तुका घरा पावपाक जाय बेगीन आनी तुका हो रस्तो धरचो पडलो जाल्यार तुजो कोण विश्वासू मनीस जर आसा ताका घेवन गेल्यार तुज्या खातीर चड बरें जातलें। ही टीप लक्षांत दवरा। तुमकां जर दिसता की तुमकां कोण फॉलो करता किंवा तुमचेर कोण नदर दवरून आसा जाल्यार असल्या टायमार समजा तूं एकटेच चलता जाल्यार त्या प्लेसी वयल्यान जे लोक आसा असल्या जाग्याचेर येवपाचो प्रयत्न कर, ज्या जाग्यार म्हणजे खूब क्रावडेड अशी प्लेस आसा त्या जाग्यार येवपाचो प्रयत्न कर। तशेंच तुका समजा दिसता की तुका तुज्या गाडयेक कोण फॉलो करता जेन्ना तूं गाडी चलयता तेन्ना, जाल्यार ह्या टायमार थेट तूं पुलीस स्टेशना कडेन येवन रावपाक शकता किंवा अशा जाग्यार येवन रावपाक शकता थंयसर लोक आसा आनी मागीर तूं लोकांक सुद्दां सांगपाक शकता की आपल्याक कोण फॉलो करता म्हणून। ह्या प्रोग्रामान ह्या टॉपिकाचेर आनीक जायत्यो गजाली जावपाच्यो आसा, म्हळ्यार कांय शॉर्ट फिल्म्स ह्या टॉपिकाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली। ह्याच टॉपिकाचेर कांय जाणां वांगडा आमी गजाली करपाचे आसा आनी सेल्फ डिफेन्सा खातीर तुमकां कांय टिप्स आयज शिकपाक मेळटली। पूण सद्याक तरी ह्या टॉपिकाचेर एक शॉर्ट फिल्म हांवें तुमच्या खातीर हाडलेलें आसा, ल्हानशें आसा पूण खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब म्हायती ह्या फिल्मातून तुमकां मेळपाक शकतली। पळयात हें शॉर्ट फिल्म। ये चित्र तो तुम्हारे जैसा सुंदर है बेटा। तुम कितनी सुंदर हो, हाँ? कितनी अच्छी ड्राइंग करती हो। मेरे करीब आ। हाँ बेटा, इधर बैठ। चलो बेटा, उठो। क्या आप जानते हैं, लैंगिक शोषण ज्यादातर ऐसे व्यक्ति करते हैं जिन्हें आप जानते हो या जिन पे विश्वास करते हो। लैंगिक शोषण के चिन्हों को पहचानना सीखिए। अपने बच्चे की बातों को नजरअंदाज ना करें। आपके बच्चे को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में मदद करें। ह्या टॉपिकाचेर एका खास व्यक्ती कडेन आमी गजाली करूया। ही व्यक्ती खास करून चलयांक खातीर एक इन्स्पिरेशन आसा। तशेंच सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस नॉर्थ गोवा आनी आमचे गोंयची फर्स्ट SP रँक्ड IPS ऑफिसर प्रियंका कश्यप हांचे कडेन आतां गजाली करूया। The entire system is responsible. I mean, if you start from the two angles, society भी responsible है और criminal justice system भी in total responsible है।
सो अगर सोसाइटी में देखते हैं जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स वेमेन वेरिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम शी यूज्ड टू टेक बर्थ, सो वहीं से अगर हम देख सकते हैं कि कितना हमारे सोसाइटी में मेल प्रेफरेंस है फॉर अ चाइल्ड फॉर सेवरल रीजंस, फॉर रीजंस दैट आर बियॉन्ड मी टू अंडरस्टैंड। तो वहीं से शुरू हो जाता है, रिस्पेक्ट वेमेन की है नहीं हमारे सोसाइटी में, दैट्स अ वेरी बिग रीज़न। सेकेंडली जो पेरेंट्स में एक फीलिंग रहती है दैट बॉयज़ विल बी अ सपोर्ट फॉर देयर ओल्ड, बूढ़े की लाठी रहेगी, तो उसकी वजह से भी मेल प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है कि, और दहेज का जो एक मोटिव रहता है उसकी वजह से भी हमारे सोसाइटी में गर्ल्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। सो दैट्स आई थिंक द प्राइमरी रीज़न फॉर हैविंग दैट एटीट्यूड कि फीमेल्स सबॉर्डिनेट हैं, तो आप उनके साथ कैसा भी करेंगे तो चलता है, वी आर मोर सुपीरियर्स, मेल्स को ये फीलिंग रहती है। सो दैट्स अ वेरी प्राइमरी रीज़न। सेकेंडली हमारी सोसाइटी में वुमेन की बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन रहती है, दैट शुड स्टॉप। दैट्स व्हाट आई फील कि सोसाइटल एंगल से जो एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह लेडीज़ को ट्रीट किया जाता है, दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस अगेन। एंड बाकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी हमारे काफ़ी लूप होल्स हैं जो कि विद द न्यू अमेंडमेंट दैट हैज़ कम आई होप एंड बिलीव कि काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। सो दोज आर द प्राइमरी रीजंस। मेरी ये राय है कि कपड़ों से ज़्यादा हम जो बॉयज़ में या मेल्स में जो लड़कियों के प्रति ऐसी परसेप्शन है वो सबसे पहले टारगेट की जानी चाहिए। दैट इज़ नॉट अ फेयर ट्रीटमेंट टू वुमेन, बट येस फॉर वुमेन इन द सोसाइटी दैट वी आर स्टेइंग वी नीड टू व्यू विच society we are going to step into. So we need to understand the sensitivities of a place and then walk with whatever clothes we are planning to wear. So we should keep that in mind for our own safety. Yes, definitely cases reported have gone way up. That is because women are more confident to walk in and get their complaints registered. So I think ये एक अच्छा point है कि confidence आया है ladies में कि वो they can take recourse to police and come for help. Definitely एक reason है, पहले काफ़ी cases unreported जाते थे, अब report हो रहे हैं and there is zero tolerance in most of the places and हम लोग we register everybody whoever comes to us. Definitely अभी वो number है considering it's considered a social stigma in our society. That is also there, but there's an improvement. I feel education has done a lot. There's an improvement in that. Definitely self-defense is the way to be. और जैसे कि मैं फील करती हूँ कि बचाव में ही बचाव है, आप आपकी सेफ्टी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। एंड सेल्फ डिफेंस इज़ अ ग्रेट वे। आजकल आई हैव सीन काफ़ी जगह पे फ्री सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी हैं। स्कूल्स को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जहाँ पे गर्ल्स हैं दे शुड डेफिनेटली हैव दीज क्लासेस सो दैट गर्ल्स कैन लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अदर देन दैट आई फील पेपर स्प्रे इज़ अ मस्ट। जब आप देर रात में निकलते हैं तो अपने लिए एक ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, पेपर स्प्रे रखना बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड कीप योर ईयर्स एंड आइज़ ओपन। जहाँ पे भी जा रहे हैं यू शुड बी अलर्ट। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे रहना चाहिए, आपको बात करते रहना चाहिए। अगर टैक्सी में जा रहे हैं तो आप जिस ड्राइवर के साथ बैठे हैं यू शुड रिपोर्ट, यू शुड टेल योर फ्रेंड और योर पेरेंट्स कि मैं इस टैक्सी नंबर में बैठी हूँ, तो उसको पता हो कि हाँ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है किस टैक्सी में हैं। तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। Secondly, I mean, I have a request to all the ladies. If I would always pray and wish for your safety, but if you are caught in such a situation, you should first thing come to us. It will assist us and it will assist you because that will make your case foolproof. We can have a clear-cut evidence collection. Please don't go to your homes and straight away come to us. And thirdly, be brave. If something as unfortunate as this has happened, please come to us. And lastly, we have a women helpline number. आप directly 1091 पे call कीजिए and report to us any such crime happening with you. खूपदा आमी आमच्या सिक्स्थ सेन्सचो वापर करपाक जाय। खास करून चलयांनी जेन्ना बसींनी बीन ट्रॅव्हल करता
तेन्ना किंवा खंयच्या गर्देच्या प्लेसीर आसा पळय तेन्ना फुडलो मनीस आपल्याचेर खंयच्या हेतून नदर दवरता किंवा खंयच्या हेतून आपल्याक टच करता हे सगळे जाणां घेवपाक सिक्स सेन्सचो वापर करपाक जाय. जायते फावटी एड्रेस विचारपा खातीर आमकां लोक गाडयेच्या लागीं आपयता. असल्या टायमार प्लीज गाडयेच्या लागीं वचूं नाका. एक सेफ डिस्टन्स दवरात तुमच्या आनी गाडयेच्या मदीं आनी मागीर एड्रेस सांगल्यार तुमच्या खातीरूच चड बरें जातलें. पुलिसांनी दिल्ल्या एका रिपोर्टा प्रमाण आमच्या गोंयांत 2011 30 रेप केसीस रजिस्टर जाल्यो आनी होच आंकडो मागीर 2012 54चेर पावलो. म्हणजे 2012 54 केसीस रेप केसीस रजिस्टर जाल्यो आमच्या गोंयांत. आजकाल आमी सेफ रावप भरपूर गरजेचें आसा आनी त्या खातीर सेफ्टी खातीर कांय वस्तू आमचे कडेन ठेवपूय भरपूर गरजेचें आसा. स्टंट गन किंवा पेपर स्प्रे हे तुमचे कडेन आसपाक जाय. आनी आजकाल समजा कोणी एटॅक केलो जाल्यार ह्या वस्तूंचो यूज जावपाक शकता. आमी जेन्ना पिकनिकेक बीन वयता किंवा कसले पार्टीक बीन वयता तेन्ना आमी कांय गोश्टी मातश्यो लक्षांत दवरपाक जाय. तातूंतली एक मेन गजाल म्हळ्यार तुजे ड्रिंक्साचेर तुवें लक्ष दवरपाक जाय. कारण घुळी वखदां आजकाल मार्केटान खूब इजी तरेन अवेलेबल आसा आनी ही तुज्या ड्रिंक्सान कोणीय मिक्स करपाक शकता. ह्या टायमार तुजे ड्रिंक्स तुवें स्वता जर तयार करीत जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी ताजेर मातशें नजर दवरून राव. म्हळ्यार समजा तुका खंयसर भायर वयचें पडलें जाल्यार तुजे ड्रिंक्स भायर घेवन गेल्यार जाता किंवा तूं भायर वचून आयल्या उपरांत तुजे ड्रिंक्स जर थंयसरूच आसा जाल्यार ते ड्रिंक्स भायर उडोवन तूं नवे ड्रिंक्स तयार केल्यार तुज्या खातीर खूब बरी गजाल जातली. असले घटनेनी एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हळ्यार स्वसंरक्षण आनी त्या खातीरूच आमी एक नॅक्स्ट सेगमेंट घेवन येता तुमच्या खातीर सेल्फ डिफेन्स. खास करून चलयांक खातीर हो सेगमेंट आसा आनी ह्या सेगमेंटान आमच्या वांगडा आसतले क्राव मागा इंडिया ग्लोबलचे एल्ड्रॉय वाज आनी डेजमॉन्ड डाकोस्टा.